सुरुवातेक आमी गायन गावया. गायनाचो अंक A23, पेज 11. Povit amci soba, urci deva monti, deva roctan keli, ecut moca famil, amci mona suntusta, amci calza murcota, amci torna ulasta, zui zui sorve spora. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, व्हडा संतोशान वर्सान वरोस कांदे सायबिणीची परोप आनी नोवेना आमी कुशालकायेन कोत्ताल्यो. ह्या वर्सा परत एकदा कोविड-19 महामारीक लागून आमची परिस्थिती गोंयांत तशेंच भारतांत बिगडीत वता आनी ह्याच कारणान आयज आमी परत एकदा ऑनलायन मिसा सुरू केल्या. खेरीत भाशेन कांदे सायबिणी कडेन जेजू ताच्या पुता लागीं मागूंक आमी विनोती करुया की ह्या आख्ख्या संवसारान जो कोविडाची दुखाची काळोख भितर सरला तो उजवाडान सगलो पयस जावंक, तिच्या पुताच्या रोगतान ही पिडेंतली सगल्यांक निवारूंक आनी परत एकदा आमी सगलीं बरोबर देवाक वाखाणूंक पावूं. ही कल्पना मोलान धरून ह्या मिसा भेटेन आमी आसांव ते सुवातेर भोक्तीन भावार्थान वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोबें आसूं. तुमचे सोबें आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, मारिया जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या उजवाडान शिसाचो एकवट जोडटा आनी एक्साराची पवित्र सोबा स्थापता. मारिया भाशेन आमी जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचे गोवाय. आमचें जिवीत दुस्पोट घालतलें न्हय, पूण एकवट जोडटलें. दोशी जाल्लें कुटूंब मोगान आनी भोगसण्यान एक करतलें. समाजांत आनी फिरगोचेंत एकचारान भाव भयणीपणान आनी मोगान जियेतलें. सांगाती मागण्यांतल्यान हो एकवट थिरायतलें. तर ह्या मिसा भेटेंत आमी मारये भाशेन जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या उजवाडान सांगाती एकवट जियोंक बापाची कृपा आनी मजत मागुया. आनी आमच्या भयणीन उदगारलोली कल्पना आमचे नदरे मुखार धरून ही पवित्र मिसाची भेट आमकां सगल्यांक फळादीक जावचे खातीर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन आमच्या पातकांचो उगडास करून भोगसणे आमकां मागुया. आनी सगलीं बरोबर म्हणया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणांनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोडवो अपराध. हे पासत भाग घेवन सदांच आंकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणांनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
Somyak hakutko, somyak hakutko, hakutko. Krista hakutko, Krista hakutko, Somyak hakutko, somyak hakutko, hakutko. थोड्योच घडयो गिरावन आमच्या खासगी गरजां खातीर कांदिलाऱ्या सायबिणीचे मजतीन मागुया. आनी कांयचे हे नोवेन भेटयता सॅक्टर 1. ह्या सॅक्टरांत रावतल्या दर एका भावा भयणां खातीर, दर एका कुटुंबा खातीर मागुया. प्रार्थुया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमयाच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें संवसाराक संतोष दिलोय आनी आंकवार मारे ताचे माये उदेशी सासनाच्या जिविताचो संतोष आमकां मेळोसो केलोय. आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. Amen. दोन दुतांच्या इतिहासा वेले वाचप. सावलू सोमयाच्या शिसांक बेकडावंक आनी मारफार करूंक हुरहुरतालो. तो महायाज्ञिकाशी गेलो आनी ह्या वाटेच्या आपणाक मेलती त्या पाटलावदारांक दादल्यांक तशेंच बायलांक धरून जेरुजालेक हाडूंक ताणें दामास्काच्या देवस्थानांक चिटी दी म्हूण मागलें. दामास्काचे वाटेर शारा लागीं पावता पावता ओचित ताचे सोभोवतणी स्वर्गावेलो एक उजवाड पोरजोडलो. तो दोर्नीर शेवटलो आनी तेन्ना ताणें एक ताळो आयकलो. तो ताका अशें म्हणटालो, सावलू सावलू, कित्याक म्हूण तूं म्हाका पिडापीड दिताय? ताणें विचारलें, तूं कोण सायबा? ताळ्यान जाप दिली, हांव जेजू आनी म्हाकाच तूं दुमाळो दिताय. आतां उठ आनी शारांत वच आनी तुवें कितें करूंक जाय तें कोण तुका सांगतलो. ताचे बरोबर प्रवास करताले ते तोटाकून मोने जाले, कित्याक जोरी तांणी तालो आयकलो तोरी तांकां कोणूच दिश्टी पडूनासलो. सावलू जमनीवेलो उठलो आनी ताचे दोळे उक्ते आसुनूय ताका कांयच दिसोनासलें. ते पासत दामास्का पर्यंत तांणी ताका हाताक धरून व्हेलो. 3 दीस पर्यंत ताच्यान कांयच पळोवंक नजो आसलें आनी तो कांय जेवलोय ना आनी पियेलोय ना. दामास्कांत आनानियास नांवाचो एक शीस आसलो. दर्शनांत सोमी आपणा कडेन अशें उलयता म्हूण ताणें आयकलें. आनानियास. तेन्ना ताणें जाप दिली, हो पळय हांव आसा. सोमयान म्हळें, उठ आनी उबो म्हणटा त्या रस्त्यार वच आनी जुदासाच्या घरांत तार्सुसाच्या सालू म्हणलेल्या कोण एकल्याची खबर काड. तो मागणें करता आनी आपणाक नव्यान नदर मेळूंक आनानियास म्हणलेलो कोण एकलो भितर येवन आपणाचेर हात दवरता म्हूण ताणें दर्शनांत पळयलां. तेन्ना आनानियासान म्हळें, सोमया, ह्या मनशा विशीं आनी जेरुजाल्यांत
तुज्या भोगतांक ताणें कितले कोस दिल्यात ते विशीं जायत्यांनी म्हाका सांगलां. आनी तुजें नांव घेतोल्यांक धरूंक म्हूण मुखेल याज्ञिका कडची पदवी घेवन तो हांगा आयला. सोमयान जबाब दिलो, तोरी आसतना तुवें वचूंकूच जाय, कित्याक ओन बावार्थ्याय तशेंच राजा मुखार आनी इस्रायली पोरजे मुखार म्हजें नांव परगटूंक हो मनीस म्हजें विचून काडलेलो हत्यार. म्हज्या नांवा पासत ताणें कितले सोसूंक पडटलें तें हांवूच ताका कळीत करतलों. तेन्ना अनानियास गेलो. तो घरांत भितर सरलो आनी रोखडेंच सावलूचेर आपले हात दवरून ताणें म्हळें, सावलू बावा, तुजी नदर तुका परती मेळूंक आनी तूं पवित्र आत्म्यान भरूंक तूं येतलोय ते वाटेर तुका दिश्टी पडलो त्या जेजून म्हाका धाडला. थंयचे थंयच सावलूच्या दोळ्यांतलीं कोवळां कशीं भूंय पडलीं आनी ताका नव्यान नदर आयली. आनी उठून ताणें पवित्र स्नान घेतलें. जेवल्या उपरांत ताका नव्यान घोटाय मेळ्ळी. दमास्कांत सिसां बरोबर थोडे दीस सारले उपरांत जेजू देवाचो पूत म्हूण देवस्थानांनी रोखडोच परगटूंक लागलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक तुमचो जबाब जावन दी. सगल्या संवसारान वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. आनी एकदां म्हणुया, सगल्या संवसारांत वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. सोमेस लोकांनो, देवाक वाखाणात. सर्वय पोरजांनो, यावेक नांव वाडात. जबाब, सगल्या संवसारांत वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. ओचोय मोगाची ताची थीर खुशी. दोयाळ आमचो देव, सासनाक विस्वाशी. जबाब, सगल्या संवसारांत वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. उद्गार. Sorvesporak, zui, zui, sorvesporak. Sorvesporak, zui, zui, sorvesporak. Sorvesporak, zui, zui, sorvesporak. Sorvesporak, sorvesporak, zui, zui. मोजे मांस खाता आनी मोजें रोगोत पियेता तो मोजे सोवें रावता आनी हांव ताचे सोवें रावता. Sorvesporak, zui, zui, sorvesporak. Sorvesporak, zui, zui, sorvesporak. Sorvesporak, zui, zui, sorvesporak. Sorvesporak, sorvesporak, zui, zui. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. उत्सवाचो दीस सोदल्या उपरांत परतून येतालीं तेन्ना तांच्या आवय बापायक कळो नासतना भुरगो जेजू जेरुजाल्यांत फाटीं रावलो. पूण तो वाटेच्या सांगात्यां बरोबर आसलो म्हूण सजमून ती एका दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयऱ्या दायऱ्या आनी वळखीच्या लोकां मदें ताणीं ताका सोदलो. तो मेळो ना जातूच ताका सोदीत सोदीत तीं परतून जेरुजाल्याक गेलीं आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्र्यां मदें बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो. ताच्या आयकतल्या सोमेस्तांक ताच्या गिन्यानाचें आनी ताच्या जबाबाचें मोठ्ठें अजाप दिसलें. ताका थंय पळोवन ती अजाप जाली आनी ताचे आवयन ताका म्हणलें, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय, खोती हुस्के काडून तुजो बापूय आनीक हांव तुका सोदताल्या. आनीक ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदतल्यात? तर म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसोंक जाय म्हूण तुमी नकळो आसल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका ख्रिस्त.
प्रितीच्या भयणी भावानो, मारिया जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाच्या उजवाडान सांगाती एक वोट बासायता. हो विशय एके वाटेन आमचे नदरे मुखार दवरून दुसरे वाटेन हो सेवाधर्म दवरून ल्हानसो नियाळ आमी करुया. प्रितीच्या भयणी भावानो, एका मनशाक हांव वळखता. बागेवन जुजेच्या नांवा फाटल्यान ताच्या आवय बापायन ताका सोबीत नांव घालोलें, पूण ताचो स्वभाव ताच्या नांवा परस वेगळोच आसलो. ताचो स्वभाव एकदमूच वायट जावन आसलो, दुस्पट घालपाचो. ताणें कितेंय बरें केल्लें म्हाका जाल्यार हांवें केन्नाच पळोवंक ना, ना म्हूण केन्नाच कोणाच्या तोंडांतल्यान आयकूंक ना. जे सुवातेर तो आसलो थंयसर कितें ना कितें ताणें वायट करूंकूच जाय आसलें. एक बापूय कसो कुटुंबान सगळोच घुसपट, बायलेक मारप, भुरग्यांक मारप, त्रास करप, वायट उतरांनी पाचारप. जरी तर तो कोणाच्या फुगसावांक गेलो थंयसर केस्तांवां ताणें करूंकूच जाय आसली. त्या कुटुंबान तांची वाट लावंकूच जाय आसली. असलो ताचो स्वभाव आसलो. जेन्ना तो कोणाक ताचो हो स्वभाव पळोवन कोण ताका आपल्या फुगसावांत लेगून आपय नासलोलो, ताका जाता तितली पयस दवरताली. आनी इतलो ताचो स्वभाव जावनूय लोकांनी ताका दुसरें आड नांव दवरलें, तें म्हणल्यार लुसिफेर. ताका पळयल्यार लुसिफेर आयलो अशें म्हणटालीं आनी पोड काडटालीं. असलो स्वभाव ताचो भयणी भावानो जाल्ल्यान लुसिफेर ताका नांव पडलें आनी इतलें बरें नांव दवरलोलें आसतनाय ह्या नांवांनी लोक ताका पाचारूंक लागलो. आयचो सेवादोर आमकां एक वोट बांदून हाडूंक आपयता. आयज भयणी भावानो, आयचो सेवादोर हेच बाबतींत उलयता. आयच्या पयल्या वाचपान जर आमी आयकलां, आमकां बागेवन सावलूची खबर केल्ली मेवता. सावलू आसलोलो, दुस्पट घालतालो. ताका जेजूचे आसणे भोगल्या उपरांत, जेजूक अणभवल्या उपरांत बागेवंत पावलो तो जावंक पावलो. दुस्पट घालतालो, एक वोट हाडूंक तो वावरूंक लागलो. जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानांत एकवटाचीच खबर आंकवार मरेची आमी आयकल्या. भयणी भावानो, आयज ह्या नोवेनांत वांटो घेतना आमी आमच्या जिविताचेर नियाळ करुया, आमच्या जिवितांत नदर मारुया. आयज तो तुकाच विचार कर, एक मनीस कसो तुज्याच जिवितांत भितर सर आनी पळय, हांव कसलो मनीस जाला काय. एक वोट हाडटलो वो दुस्पट घालतलो. लोकांक जंयसर दुस्पट आसा थंयसर एक वोट हाडूंक हांव वावुरतां काय, वो जंयसर हांव वेतां थंयसर लोकांची वाट लायतां काय, लोकांच्यो खबरो करून लोकांक वायट उलोवन थंयसर केस्तांवां उजो घालतां काय. विचार करची गरज. भयणी भावानो, आंकवार मरेच्या बऱ्या आसण्या खातीर जेन्ना तिणें इलिझाबेथीक भेट केली, तिच्या कुसव्यांत आसतल्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली. आयज तूं जेन्ना कोणाकूय भेट करूंक वेता, तुजें आसणें दुसऱ्याच्या जिवितांत खुशालकाय हाडटा काय, तुजें आसणें दुसऱ्याच्या जिवितांत संतोष हाडटा काय, उर्बा हाडटा काय, तुजें आसणें लोक मानून घेता काय. ओ लोक तुका म्हणटा, हो एक आयलो लच्चाण खंयचें, लुसिफेर खंयचो, हाचे कडसून आमी पयस गेल्यार बरें. असलें तुजें धोरण, असलें तुजें लोकांनी तुजे विशीं चिंतप जालां काय. इश्टा म्हज्या, आयज पयले सुवातेर हे नोवेनांत वांटो घेतना तुज्याच जिविताचेर नियाळ कर. एक मनीस कसो, हांव एक वोट बांदतलो मनीस जालां काय, वो एक वोट आसा तो फोडून उडयतलो मनीस जालां काय. विचार करची गरज. भयणी भावानो, आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां, जेन्ना जेजू थंयसर सांडलो आंकवार मारिया आनी जुजे मदें, थंयसर घुसपट जावंक ना. घोट्टा ते भाशेन ताणें हें आयलोलें आव्हानाक सोंसणीकायेन एकामेकाच्या आदारान फुडो केलो. आयज आमच्या गोराब्याचेर नदर मारुया. जरी तर हें वदृश्ट आमच्या कुटुंबांत आतांच्या काळार घडलोलें जाल्यार कितें जावपाचें काय. म्हाका जाल्यार दिसता, जर तर असलें भुरगो तर आतांच्या कुटुंबांत सांडलोलो जाल्यार त्या घोव बायलां मदें दुबाव विरेत थर्ड वर्ल्ड वॉर जावपाचें, हातूंत जाल्यार म्हाका दुबावच ना. कित्याक म्हणटा, घोव म्हणपाचो
भुरग्याक सांबाळपाचो कायदो तुजो तुज्यान भुरग्याक पळोवंक जावंक ना मातशें लेगून तुका जबाबदारी ना बायल म्हणपाची हांव इतलो वेळ भुरग्याक सांबाळटा तुज्यान 5 मिनटां पळोवंक जावंक ना हे भाशेन तांचे मदें घेरां केस्तांवां जावपाची. भयणी भावनो, आयज जेन्ना आमी कुटुंबांत जियेता तूं एक कुटुंबाचो वांगडी कसो आवय कशी बापूय कसो ल्हान भुरगो कसो तरणाटो कसो जेन्ना भाव भयण कशी कुटुंबांत जियेतात जेन्ना कुटुंबांत कसलेंय केजील जाता केन्नाय कसलेंय उद्रुश्ट उपरासता तेन्ना हें उद्रुश्ट पालोवंक हें तुफान पयस करूंक तूं वावुरता काय वो उज्यांत पेट्रोल घालून आनिकूय उजो वाडयता काय विचार करची गरज. भयणी भावनो, इंग्लीश भाशेन जायते फावटी आमी म्हणटा डोंट मेक इश्यू ऑफ अ टिश्यू. आयज जायते फावटी कुटुंबांत व्हड केस्तांवां जायनात पूण ते बारीक केस्तांवांक लागून जायते फावटी कुटुंब फुटोंक पावतात कुटुंब नाच जातात. ह्या खातीर इश्टा म्हज्या आयज तूं तुज्याच जिविताचेर एक कुटुंबाचो वांगडी कसो तुकाच विचार कर. म्हज्या कुटुंबांत जेन्ना वयर सकयल जाता जेन्ना दुस्पोट जाता त्रास जातात हांव एक कुटुंबाचो वांगडी कसो हें आयिल्लें आव्हान पयस करूंक आयिल्ले कोश्ट त्रास पयस करूंक हांव वावुरतां काय विचार करची गरज. तिसरे सुवातेर भयणी भावनो, जेन्ना धर्मदुताच्या इतिहासांत आमकां मेवता जेन्ना शीस भियेलेले आसले वयल्या कुळांत आंकवान मारयेन तांकां एकठांय करून तांचे बरोबर रावन तिणें मागणें केलें. जेन्ना तांच्या जिवितांत हो आकांताचो वेळ आयलोलो तेन्ना तिणें तांकां सांबाळलें. भयणी भावनो, आयज काल समाजांत धर्माच्या नांवान दुसऱ्या वस्तूंच्या नांवान दुस्पोट घालतले जायते जाण आसात. जेन्ना कोणूय कसल्याय बऱ्या कामा खातीर वावुरता जावं ते सृश्टी खातीर जावं ते कसलेय प्रोजेक्टा खातीर जावं वायट घडटा तेन्ना कोणूय एक मनीस उबो रावन ताचे निशेध मारता तेन्ना जायते फावटी त्या मनशाक आमी पयस करता ताच्या नांवान दुसऱ्याचे ताचेर फुटी घालता. धर्मा मदें जाती काती मदें गांवां मदें असल्यो फुटी घालपाचे जायते मनीस आसात. आयज तिसरे सुवातेर तूं तुकाच विचार कर जेन्ना कोणूय असल्या वायटाचेर निशेध मारूंक उबो रावता तेन्ना हांवें त्या मनशाक आदार दिला काय वो ताचेर फातर मारून लोकां मदें फुटी घातल्यात काय धर्मा मदें फुटी घालून हांव म्हजोच फायदो पळयता काय एकवट हाडूंक वावुरता काय वो गांवां मदें कुटुंबा मदें दुसऱ्या मदें फुटी घालतलो मनीस काय विचार करची गरज. भयणी भावनो, कांदिलाऱ्या सायबिणीची परबेक आमी तयार जाता आनीक आंकवार मारेन आपल्या जिवितांत फुटी घालूंक नात पूण आपल्या जिवितांतल्यान एकवट हाडूंक ती वावुरली. घडटा ते भाशेन दुसऱ्याची सेवा करून दुस्पोट आसतल्या मदें एकचार हाडूंक ती वावुरली. आयज जेन्ना ह्या नोवेनांत आमी वांटो घेता आमच्याय जिविताक आमी असलेच शेगूण आपणावची गरज. थोड्या सेवा धर्मांत वांटो घेतना आमी आमच्या जिविताक कितें आपणावया. पयली सुवातेर भयणी भावनो, आमचे राष्ट्र भाशेन अशें कोणें तरी म्हणलां अगर आप दूसरों के जीवन में फूल ना बो सको तो कांटे भी मत बो. जर तर तुज्यान दुसऱ्याच्या जिवितांत फुलां वोपूंक जायनात कांटेय वोपी नाका. भयणी भावनो, संवसारांत असोच दुस्पोड आसा कुटुंबांनी असलोच दुस्पोड आसा गांवां गांवांनी असलोच दुस्पोड आसा. ह्या दुस्पोडांत आनीक तूं दुसऱ्याच्या जिवितांत कांटे घाली नाका. आमच्या जिवितांत खुरीस आसात तेच पुरो. ह्या खातीर घडटा जाल्यार दुसऱ्याच्या जिवितांत फुलावप. जंयसर घुस्पोट आसा दुस्पोड आसा थंयसर शांतीचो फोलेर जावंक वावूर. घडटा ते भाशेन जंयसर उजो पेटला थंयसर पालोवंक तूं वावूर. कुटुंबांनी दुस्पोट जाता तो तुज्या आसण्या वरवीं जेजूची शांती एकवट त्या कुटुंबान त्या सुवातेर वावरुया. दुसरे सुवातेर आमचे राष्ट्र भाशेन म्हणलां एकता में बल हे. एकवटांत खऱ्यांनीच बळ आसता. भयणी भावनो, सांगलां तशें आयज काल आपल्या फायद्या खातीर जायते असले मनीस उपरासल्यात जंयसर डिवायड एंड रूल पॉलिसी चलता. दुसऱ्यांक फोडटात आनीक आपलोच फायदो पळयतात. जायते मनीस आयज काल भोंवतात. जेन्ना असले मनीस फुटी घालूंक भोंवता भयणी भावनो असल्या मनशां मदें
तूंय तुजो आंकडो चोडय नाका. घोट्टा जाल्यार असल्या मनशांक पयस कर. गांवां मदें फुटी घालून कसलोच एकवट, खंयसरूच कसलेंच बरेंपण त्या गांवांत वयर सरचें ना. इगोज मातये मदें फुटी घालून इगोज मातयेचो तूं वांगडी कसो तुज्यान कांयच बरेंपण हाडूंक जावचें ना. ह्या खातीर एकतांबल हे एकवटांत बळ आसता. तर घोट्टा ते भाशेन म्हजो आदार हांवें दिवन एकवट जोडून हाडूंक हे परी आमच्या जिवितांतल्यान समाजांत एकवटाचे नमुणे जावंक आमकां सगल्यांक कृपा आनी बळ कांदिलाऱ्या सायबिणीचे मजतीन मागुया. सगळीं उबी रावया आनी थोड्यो आमच्यो गरजो आमची मागणी आमी देवा मुखार घालुया. आमच्या धर्मीक फुडारांनी क्रिस्ती एकवटा खातीर वावरूंक आनी अशे एक मोनाची आनी एक चित्ताची पोवी सभा घडोवन हाडूंक वावरूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. आमी सगल्यांनी आमचे मदेकोत आसलोली रागाची, कुसडेपणाची आनी वेगळोचाराची दुर्गा मोडून बोगसणे आनी मोगा आपोवणे जिवंक एकचाराचो समुदाय बांदून हाडूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. आमच्या सरकारान धर्माचो भेदभाव आनी गरीब गिरेस्त ही अंतर पयस करून सगल्यांच्या हिता खातीर एक मोनान आनी एक चिंतान वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. बोधयाळ बापा, आमी तुज्या भुरग्यांनी तुजे मुखार आमच्यो थोड्यो गरजो दवरल्यात. तुजी कशी जाल्यार त्यो आमकां फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं खाल तिकायेन मागता. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दाना तोयरीचे वेळार आमी गायन गावया. बापाक मानना C8 पेज 31. बापाक मानना कोण कोण बायलो सायखाळसाची कोरी बोपली ताका नाका बोलिदाना सायपेल्याची दोया प्रिती मोगाळ बापा मानून तुगे मोगान केली ही बेठोळी मोगाळ बापा मानून तुगे मोगान केली ही बेठोळी. म्हज्या भयणी भावानो, हें म्हजें आनीक तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवन प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बाबा भाग्यवतांक वार मरेचे कुशीन घेतलेली आपली कूड आनी रगत तुका वंपून आमच्या सोम्यान खुर्सार आपणाचेंच बलिदान केलें. त्याच बलिदान आयज भाग्यवत मारयेक मान दितना तुका भोक्तीन समर्पितां आनी जेजूच्या मनशा सोयंबाचो आदार आमच्या ओसोक तूं सोयंबाक निरंतर मेळो म्हूण मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटा, तुका वन दिता, तुजी किर्ती पुरगोडटा. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजे थोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती उचारता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान. उंच स्वर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पोराचे नांवी येता ताका सोय. उंच स्वर्गी तुका सोय सोय.
बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडले. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परीं जेवण जातोच ताणें हें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडले. तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासनी कोराराचे हें रोगोत. पातकांचे हें बोगसोणे मेळच्याक तुमचे हे पासोत आनी सोमेस्त मनशां पासोत तें वारोतोले. हे म्हज्या उगडासा कोरा. भावार्थाचो गूट पोरगोटुया. तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कोर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांक ती आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरचोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची केरीत भाशेन आमचे फिरगोजेच्या दर एका कुटुंबाची तूं दया कर म्हूण आमी मागता. केरीत भाशेन आमकां सगल्यांक कोविड-19 हे पिडेंतली निवार म्हणचे लागीं आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माय सांगाती तिचो पोती बागयोन धर्म दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सबार बोग बागयोन जुजेवास, बागयोन फ्रांसीस शावियर, आसिसीचो फ्रांसीस, भोक्तीवंत कार्लो आक्वितिसा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोदवेदार बापा, सोर वंदनानीक वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून तांणी शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव.
तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वचन ओंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आखांतांतली वाटाय. कित्याक रासपोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटली आमची काकूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटली आमची काकूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती सोगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक काळजान जेवंक वेताना गायन गावया. भाव भयणी आमी सगळीं. D6 पेज 49. D6. भाव भयणी आमी सगळीं सोर्वेस्पराची भुरगीं. जेजू भाव सोमेस्तांचो ताचो बापूय आमचो. कुरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी करतात तितले खरेंच सांगता म्हाका पावले. कोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी करतात तितलेंच खरेंच सांगता म्हाका पावले. सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा बाग्योंत आंकवार मरेक जल्मलोलो तो जेजू क्रिस्त खरो देव आनी खरो मनीस म्हूण आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमची सोडवण जाली म्हूण आमी सोत मानता. आनी आतां घेतिल्ल्या संस्कारा वरवीं खऱ्या भावार्थान आमची काळजां थीर कर आनी ह्या संवसारांत ताच्या पुनर्जिवंतपणांत वांटो घेवन सर्गीचे मोहिमेंत ताच्या सांगाता सासनाक संतोश भोगूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, हे जेन्ना आमच्या वाठारान अदीक आनी अदीक केसीस वाडत वेल्यो आमी चिंतलें हे आमी इगोज आमची बंद करूंक म्हणून. पूण आमची नोवेना आनी फेस्त सुरू जावपाचें आसलें. कितें करचें जेन्ना आमच्या फिरगोजेच्या ह्या PPC मेंबर कॉन्फ्रारी आनी कॉन्फ्री कडेन सुचना मागली तेन्ना रोखडेच फादर आमी लायव्ह टॅलिकास्ट करुया म्हणून. आनी ह्याच पासत आमचे फिरगोजेचे तोंडनाटी लागीं सरले आनी ही फुडाकार घेवंक तांच्यांनी प्रयत्न केले. ह्या पासत आमच्या फिरगोजेच्या तोंडनाटे खेरीत भाशेन रोलन, इमानुएल, एमोस आनी तेच बरोबर गायन करूंक आमचे बरोबर आसा ब्रदर टायसन आनी एशली. तांकां काळजान तान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आपूण फुडाकार घेवन
हे आमकां सगळ्यांक फिरगोजकारांक तांच्यांनी फावो केले. ह्या पासत तांकां काळजांतान तुमच्या नांवान सगळ्यांक दिनवासता. आयची मिसाची भेटेन मांडावळ करूंक आसलेली सॅक्टर 1 तांकांय तुमकां सगळ्यांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. देवाची उपोट बेसावा तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर मागता. बाबा भयणांनो, कोविड-19 ही पिडा सोंपूंक ना. ह्याच पासोन मागतलो जाता तितले जे उपाय सरकारान सांगल्यात ते आमी घेवचे. आमची तशेंच दुसऱ्यांची काळजी घेवची. आनी ह्याच पासत आमी कितें कोत्ताना खंय वेताना मास्क घालून आनी हे सगळे उपाय घेवचे. आमकां सगळ्यांक तुमची काळजी आसा आनी तुमी सगळीं आमच्या मागण्यांनी आसात. पाद्विगार फादर एंथनी, फादर मारियान आनी तुमकां सगळ्यांक सांगातान घेवन आयच्या दिसा हे पयले नोवेन मिसाची भेट समरुंबल्या फादर वेजल पेरेरा म्हापशा इगोजेचो पातकूर कसो तो वावुरता, म्हजो कंपेनियन. ह्या पासत आमचे पासत ह्या मिसाचे भेट भेटयल्ल्या पासत फादर तुका काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी तुज्या वावराचे देवाची उपोट बेसाव मागता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदाद दिव. बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा जय जय सर्वेस्पराक. देवाचे व्हड उपकार सोय सोय सर्वेस्पराक. शेवटाक गायन गावया मारिये सदांच सादार तुजो T29. मारिये सदांच सादार तुजो संशेपो ह्या मागण्याचो पोतान तुका केल्याय देखून आसरो भाग्याचो सोदांच जायतो आलाशिरो ती माये आमकां